आमच्या दोन्ही हात उभारून या सोम्याची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया. स्तोत्र येसवे, वंदन येसवे, आराधना येसवे, महिमा येसवे, स्तुती येसवे. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तोत्र 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 येसवे, वंदन येसवे, आराधना येसवे, महिमा येसवे, स्तुती येसवे. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. 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 दायकन बसात. कीर्तन 46 ओळये कशा म्हणटा. देव आमचो अस्रो आनी आमचें बळ, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव आमचो अस्रो आनी बळ, ताचेर पातयेल्या वेळार कितेंच उणें आमकां भोगना. आकांताच्या वेळार हात धरून तो उखलता. आमच्या कश्टाच्या वेळार सदांच तो आमच्या सांगात आसता. एक फावटी जेजू उदका वयल्यान चलून वेता आसतना शीस दोडेर आसलें. जेजू उदका वयर चलून येता आसतना पेद्रूकी आशा जाली, जेजून उदका वयर चलचे बरी हांवें चलोवंक जाय. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पेद्रू म्हणटा गे जेजू कडेन, सोम्या तो तूं तर म्हाकाय उदका वयल्यान चलोवंक फरमाय, हांवें तुज्या बरी उदका वयल्यान चलोवन येता. आनी जेजू म्हणटा ये. त्याच घडये पेद्रू उदकाक बुडता आनी जेजू सांगता, जेजूक मुखार जावन चलोवन वेता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, इतल्या वेळान पेद्रू बुडता. आनी ह्या वेळार पेद्रू बोंब मारता, सोम्या म्हाका बाचाव कर, हांव बुडता, हांव मरता. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू आपणाचो हात दिवन पेद्रूक उखलता. ह्या पेद्रूक उदकांत व्हरून बाचाव करता. कित्याक देवाच्या उतार म्हणटा, कश्ट आकांताच्या वेळार हांव ह्या सोम्याक बोब मारल्या वेळार तो म्हजे मागणे आयकता. पिडेंत कश्ट आनवर आयिल्ल्या वेळार सोम्याक हांव उलो मारता तर खंडीत म्हजे मागणे तो आयकता. कित्याक तो म्हजो अस्रो आनी तो म्हजें बळ. ताका पातयेल्ल्या वेळार, ताचेर भरवूस दवरल्या वेळार कसल्या संगतीक हांवें भियोवची गरज ना. एक फावटी 2 जाण कुरडे जेजूक पळयलेंच व्हडा ताळ्यान बोब मारतात आनी म्हणटात, दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर. तांकां कळीत आसलें जेजूक आमकां दिश्ट दिवंक साध्य आसा म्हणून. तांकां कळीत आसलें देखून व्हडा ताळ्यान ते बोब मारतात, जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचे उतार म्हणटा, जायतो लोक जेजूच्या भोवारी आसलो, जायतो लोक जेजूक उलो मारतलो, पूण जेजूक ह्या कुरड्याची बोब वेगळी आयकता. कित्याक भावार्थाचे बोब जेजूक वेगळींच आयकता. जो कोण भावार्थान मागणे करता, जो कोण भावार्थान बोब मारता, ताची बोब जेजूक आयकता. आनी जेजू थंयच रावता. जेजू त्या कुरड्यांक आपयता, त्या कुरड्यांक तो दिश्ट दिता.
पेद्रूय बोब मारता, जेजू म्हाका बचाव कर, हांव मरता. जेजू ताका हात दिवन सांबाळता. दोग कुरडे वाटेर वता आसतना जोरान बोब मारतात, जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूट कर. जेजू तांची बोब आयकता आनी तो तांकां दिश्ट दिता. कित्याक देवाचें उतार म्हणटा किर्तनकार, देव आमचो असरो, तो आमचें बळू, तो आमकां सदांच आकांताच्या वेळार आनवारा वेळार कुमो करूंक सदांच तयार. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तोच जेजू आमचे सांगात आसा. कश्टांत आनवरांत सांगात दिवचो, पिडेंत सांगात दिवचो जेजू आमचे समकार आसा. इजाया प्रवादी 59व्या अध्यायांत पयल्या वळीत अशें म्हणटा, पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना तितलो मोठवो न्हय. सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना तितलो मोठवो न्हय. आनी ताचे कान आमचे मागणे आयकना तितले भेरे न्हय. पळया इजाया प्रवादी देवा विशयांत, ताच्या मोगा विशयांत अशें उल्लेख करून सांगता, पळया सर्वेस्पराचे हात आमकां बाचाव करिना तितले मोठवे न्हय, ताचे हात लांब आसात. जो कोण ताका बोब मारता, जो कोण आकांताच्या वेळार ताका उलो मारता, खंडीत तो ताचे मागणे आयकता. देखूनच इजाया म्हणटा, ताचे कान आमचे मागणे आयकना तितले भेरे न्हय, ताका कान आयकतात. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक विशय हांगा भोव गरजेचो, तो जावन आसा भावार्थ. भावार्थान मारिल्ली बोब सोम्यांक आयकता. भावार्थान उलो केली रीत देवाक मानवता. त्या भावार्थान हांवें मागणें केल्ल्या वेळार खंडीत जेजू म्हजें मागणें आयकता. कुर्डे तशेंच तांकां जेजूचेर भरवंस आसलो, हो सोमी आमकां दिश्ट दिवंक शकता, हो मेस्सिया खंडीत आमकां दिश्ट पाट दिता म्हणल्या भरवशान व्हडा ताळ्यान ते बोब मारतात, जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूट कर. आनी जेजू तांची बोब आयकता, तांचे काकुळटीन दिश्ट घालता, ताचे भावार्थाची बोब आयकता आनी जेजू तांकां दिश्ट पाटे दिता. आज तोच जेजू आमचे मागणे आयकता, म्हजी बोब ताका आयकता. कित्याक हांवय आकांतांत आसा जावं पुरो, म्हजे ते सामस्या आसा जावं पुरो, कश्ट आयल्या जावं पुरो, निरासपण आयला जावं पुरो, म्हाकाय रीण आसा जावं पुरो, म्हज्या कुटुंबांत समाधान ना जावं पुरो, म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या भुरग्यांक, शिकिल्ल्या भुरग्यांक काम ना जावं पुरो, खंती दुखीन मागिल्लें मागणें देव आयकता. आकांतान मागिल्लें देव आयकता आनी जें कितें हांव मागता तें तो म्हाका खंडीत दिता. पेद्रूची बोब जेजूक आयकली, कुरड्याची बोब जेजूक आयकली आनी जें कितें गरज आसा तें सक्कड ताणें दिलें. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक पटी सरोवरांत वादळ उठलें आनी ह्या वेळार दोन हालोंक लागली. देवाचे उतार म्हणटा, जेजू दोणेर न्हिदोन आसलो खंय. जेजू सगळी रात मागणें करनासलो. ताच्या पयलींच्या गितांत आमी वाचता माथेवाच्या 8व्या अध्यायांत, जेजू आदले राती सगळी रात मागणें करनासलो आनी दोणेर पयन करनासतना जेजू दोणेर न्हिदोन आसलो. ह्या वेळार वारें वादळ वता आसतना शीत सकयल बोब मारतात, सोम्या आमकां बाचाव कर, सोम्या आमकां बाचाव कर. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू वादळ थंड करता. ताच्या एकाच पुत्रान वादळ थंड करता, वाऱ्याक फर्मायता, शांत जाता सरोवर. पूण जेजू आपणाच्या शिसांक बेस्तायता. तुमकां आणखी म्हजे ते भावार्थ नांगी, म्हजे सांगातात तुमी आसात, म्हजे सांगातास तुमी जेवतात, म्हजे सांगातास आज आपा पळयतात, तरी तुमकां भावार्थ नांगी. खंय गेलो तुमचो भावार्थ? मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भावार्थान केल्लें मागणें देवाक चड आयकता. देखून जेजू म्हाका आनी तुका उलो दिता, भावार्थान मागा, खंडीत देव तुमचें मागणें आयकता. एक घडीभर आमी सकड उबे रावण सोम्याची स्तुती करुया. आमी ह्या भावार्थाची बोब ह्या सोम्याक आमी मारुया. खंडीत तो आमची आकांताची बोब, आमच्या बेजाऱ्याची बोब तो आयकतलो आनी आमकां सारकें करतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तोत्र येशुवे, वंदने येशुवे, आराधना येशुवे, महिमा येशुवे.
ಯೇಸುವೆ ನಮನೇ ಯೇಸುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯಾಸ್ ಬಾಬಾ ತಾನು ಬೋರ್ಲೆ ತಾಳ್ಯ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಸಗತ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. आत्माक म्हणल्या काळो का तू मगाच्या भावानं आणि बहिणीनो हांव जियेवन आसतना देव म्हजेर दिश्ट घालता. तो म्हजी बेजाराय पळयता, म्हजी खंत तो पळयता आनी तोच म्हाका सोडवून दिता. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ನೀನೇ ತಿಳಿದಿರುವೆ. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ಸಂಗತ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನೆ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನೆ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ತುಂಬುವನು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య.
ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ యేసయ్ಯ యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ सकट सांगा ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ हालेलुया हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ स्तोत्र 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 యేసయ్యా యేసయ్యా నీనిల్లదే నానిల్లయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా నీనిల్లదే నానిల్లయ్యా Praise the Lord. 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 दायकान बसात मगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो करजमाचो काळ कुरपेचो वेळ देवाची कृपा आमचे मदें आसा कित्याक जायते मागणे आमी करता तोळ उपास करता दान धर्मी करता हे सकड देवाची कृपा आमचे ते येवंक आमकां कुमो करतात देखून हो करजमाचो काळ कुरपेचो काळ देवाची कृपा आमच्या मदेंच वाळोवन आसा पूण ती मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमची करूंक जाय केदळ हांव रुपांतर जाता परिवर्तन जाता ह्या बदलावान आशेता तो बोल ती कृपा म्हजी जाता नाका हांव पयलींच्या बरींत उरता तशेंच जाता तशेंच आसता म्हूण चिंतल्यार ती कृपा म्हजी तें येना मागणें करता उपास करता दान धर्म करता हे सकड म्हज्या परिवर्तनाक प्रेरण दिवंक जाय परिवर्तनाक कारण जावंक जाय तोड मात्र ही कृपा म्हजी जाता आनी म्हज्या कुटुंबाची जाता देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो थोडो वेळ ह्या करजमाच्या परिवर्तना विशयांत आमी तो ध्यान करुया लुकाच्या 13व्या अध्यायांत 3री वळ अशें म्हणटा तुमी पाताक रडोवन जिणी बदल्ले करीत तुमी नाश जातल्यात पाताक रडोवन जिणी बदल्ले करीत तुमी नाश जातल्यात एक पोटी गालिलेयाक पिलाताणे जिवेशे मारयल्ले हे पळयल्ल्या जेजूच्या शिसांनी जेजू कडेन येवन सांगतात आनी त्या पिलातान तितल्या जाणांक नाश केला लुकाच्या 13व्या अध्यायांत आमी वाचता तितल्या जाणांक जिवेशी मारयला हाका कारण कितें ह्या वेळार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजून सांगची ती उतरां पाताक रडोवन कुमसार जावन जिणी बदल्ले करीत परिवर्तन जाल्ले करीत तुमी तशेंच नाश जातल्यात मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू हांगासर आमच्या आत्म्या विशयांत सांगता कूड नाश जाता
पूण आमचो आत्मो नाश जायना केदाळ हांव ह्या सोम्या सांगाता रावता म्हजी पातकेजीनी वळखून घेता परिवर्तन जाता तेदाळ हांव सोम्या सांगाता उरता आमचे ते एक असले एक परिवर्तन जावं जाय पातकेजीनी प्रत्येक जावन ह्या करजमाच्या वेळार म्हजे पातकेजीनी हांवें वळखूंक जाय बॉक्सान हांवें जोडूंक जाय आनी हांवें परिवर्तन जाल्ल्या वेळार खंडीत देवाचो मोगाचो भुरगो जावंक या ताचें भुरगें जावंक म्हाका साध्य जाता पूण एक सवाल मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव आमचो मोग करता म्हूण हांवें सांगलें जुवाच्या 3ऱ्या अध्यायात आमी वाचता 16व्या वळींत देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडून दिलो म्हळ्यार जेजू आमचो मोग करता देवानी आमचो मोग केला देवाक आमचे वयर वर्तो मोग आसा पूण अशें मोग कसो जेजू आमकां नाश करता गी कित्याक देवाचें उतर म्हणटा पाताक रडोवन जिणे बदले करीत तुमी नाश जातल्यात तर इतलो मोग कसो देव आमचेर दया दाखयना गी आमकां नाश करता गी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजू नाश करूंक आयिल्लो न्ही जेजू आमकां जिवेची म्हणजे आमकां नाश करूंक आयिल्लो न्ही बदलाक आमचे सोडवून करूंक तो आयिल्लो देखूनच जेजूक कुर्सायता आसतना ताच्या बगलेक दोगा सोरांकी कुर्सायल्लें खंय आनी थंयसर एकलो हांकार उलयता कुर्सातावनी तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच तूं बचाव कर आनी आमकांय बचाव कर ताकाय कुर्सायला थंयसर तोय मोर्चाचे तेर आसा ह्या वेळार तो जेजूक एक चॅलेंज करता तूं क्रिस्त वय जाल्यार म्हळ्यार तो जेजूक क्रिस्त म्हूण पातयना मानवाना तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच तूं बचाव कर आनी आमकांय बचाव कर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पूण थंयसर आनीक सोर आसलो खंय तो म्हणटा हाचे विशयान तूं तशें उलयताय गी आमी जाल्यार सूख केल्या देखून आमकां ही शिक्षा फावो पूण ताणें कितेंय सूख करूं ना तरी ताका शिक्षा मेळ्ळ्या आनी कितू देवाक भियेनाय गी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकलो जेजू देव म्हूण वळखता आनी एकलो जेजूक क्रिस्त म्हूण मानूंक फाटीं सरता जो कोण जेजूक देव म्हूण मानवलो जेजू ताका म्हणटा आजच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय कित्याक तो सोर विणाती करता आपणाचें सूख वळखता आमी जाल्यार सोरू आमी सूख केल्या आमकां ही शिक्षा फावो पूण त्या मनशान कितेंय सूख करूं ना ताचे विशयान तूं अशें उलयताय गी आनी तो जेजू कडेन विनंती करता तूं सर्गीच्या राज आसतना म्हजो तो उगडास काड आनी जेजू ताका म्हणटा आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय आजच तूं म्हजे सांगाता सर्गीच्या राजार आसतलोय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जो कोण जेजूक देव म्हूण वळखता तो बचाव जाता जो कोण जेजूक क्रिस्त मागलेलो मेसिया म्हूण मानिना तो थंयच कुर्सारून काडटा थंयच तो नाश जाता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आपणाची सूख वळखलो तो सोरो जेजू सांगता वैकुंठाक पावता म्हळ्यार कुमसार जावन जिणी परिवर्तन जाता आसतना असलेंच बदलावान आजाप आमचे तें घडता म्हाका कळीत आसलें गणीत एक स्त्री 22 वर्सां उपरांत पयले फावटी कुमसार जाल्ली आनी समाधानेन ती पाटी घरा गेल्ली 22 वर्सां उपरांत भायल्या गांवांत ती वावर करनासली थोडी वर्सां तिका अवकाश मेळोनात मागीर कुमसाराचो सक्रामेंत येता ती विसरून गेली एका रितीन गेल्ल्या वेळार तिचें तें परिवर्तन जालें आनी आपणाची 22 वर्सांची सुखी पातकां वळखून घेता एक नवी व्यक्ती जावन परिवर्तन जाल्ली व्यक्ती जावन ह्या गूण जाल्ली व्यक्ती जावन ती पाटी येता तिचो अनुभव तिणें म्हाका मागीर सांगिल्लो मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पाताक वळखून सूख वळखून जिणे परिवर्तन केल्ल्या वेळार असलें एक समाधान एक तृप्ती म्हणटा ती आमकां भोगता कित्याक मातेवाच्या 9व्या अध्यायांत आमी एक सोबीत गणीत वाचता एका मनशाक सोग जावन वोवन हाडटात काटी समेत जेजू सांगता वोवन हाडटात आनी जेजू आसले त्या जाग्याक देंवयतात आनी ह्या वेळार जेजून सांगची ती उतरां धैर्य घे पुता तुजी पातकां भोगसली
धैर्य पुता तुझी पातकां बोगसली येताना ताका वोवोन हाडले पाटी येताना तो सोलोन गेलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, केदळ हांव मन परिवर्तन करता, केदळ हांव पाताक वळखता, कुमसराचो सक्रामेंत घेता, म्हजे ते तसलेंच परिवर्तन जाता. म्हाका तें भायल्यान दिसतना जावं पुरो, पूण म्हज्या कुडींत, म्हज्या आत्म्यांत, म्हज्या काळजांत असलें एक परिवर्तन जाता. जाके वते असलेंच परिवर्तन जालें. जाके एक सुंकागार पयशे म्हळ्यार जीव सोडतलो, पयशां खातीर तो आवडेतलो, पयशे तो रास घालतलो. देवाचे उतार म्हणटा तो सुंकागाराचो मुखेली जावन आसलो, सडीत आनी सडीत पयशे तो वसूल करतलो. प्रत्येक जावन दुबळ्याचे, विधवींचे, अनाथांचे, भायल्या गांवांतल्यान कोण म्हण आयले तर तांचे तोंड चड पयशे वसूल करतलो. लेकाच्या की चड पयशे तो वसूल करतलो म्हणटा देवाचे उतार. देखून तो ग्रेस्त मनीस जावन आसलो. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक संगत आमी उगडासान दवरूंक जाय. पयशांत आमी ग्रेस्त जावंक पुरो, पूण काळजांत ग्रेस्त नातल्या वेळार समाधान आमकां आसना, तृप्ती आमकां आसना, संतोष आमचे ते आसना. हांगासर जाकेबाच्या जिणेंत तशेंच जालें. पयशे ताचे कडेन आसले कित्याक जायतेचे पयशे तो लुटतलो. सुंकाच्या नांवान जायते पयशे तो वसूल करतलो. दुबळ्याचे, विधवीचे, अनाथाचे, परगाव्याचे सडीत पयशे तो वसूल करतलो. पूण ताका समाधान नातलें कित्याक म्हळ्यार ताका लोक तासोच लोक ताका लायक करनातलो, तासोच लोक ताका मानिनातलो, गौरव दिनातलो. तो एक पातकी म्हूण ताका बोलायतलो, एक जुदेव जावन रोमागारा खातीर काम करतलो. देखून लोक ताका लायक करनातलो, पसंद करिनातलो, ताका विंगड दवरले. तो एक पातकी म्हूण ताका बोलायतले. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पाताक जाता, पाताक घडता, मनीस पातकी जावन आसा. सांत पावल म्हणटा रोमागारा बरयल्या 3ऱ्या अध्यायांत, हर एक मनीस पातकी जावन आसा, देवाची महिमा ताणें होगडायल्या. वय मनीस म्हळ्या उपरांत सुखे करतात, सुखी जातात, पाताक जाता. पूण ते वळखून परिवर्तन जावचें भोव गरजेचें. हांगासर जाकेव पयशे रुपार तो ग्रेस्त मनीस पातकी तो जावन आसलो. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, त्या पातक्याक एक आशा जाता, हांवें परिवर्तन जावंक जाय, हांवें नवो व्यक्ती जावंक जाय, हांवें एक बदललो व्यक्ती जावंक जाय म्हूण एक आशा येता. जाकेव बदलावान एक आशा येता. देखून जेजू विशयान ताका खबर मेळटा, हो मनीस कोण, ताका हांवें पळोवंक जाय म्हूण तो आशेन रावता, राखून रावता. जेजू येवची वेळ घडी तो पळयता. जेजू केदाळ येशीन येता म्हूण तो राखून रावता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, केदाळा म्हाका परिवर्तन जावंक जाय, केदाळा हांवें बदलूंक जाय म्हूण म्हाका मोन आसा. हांव घरा वगेत बसना, हांव म्हजी जिणी बदलिता, एक कुमसा जाता, मिसाक बेता, सुटावे कुमसा जाता, नवे जिणे जियेगो प्रयत्न करता. हांगासर जाके बेगी तशीच एक आशा, हांवें बदलूंक जाय. ताका कोणेंय सांगलें जावंक पुरो, ते एकलो मेस्सिया आसा. जेजू म्हूण एक व्यक्ती आसा, देवाचो पूत म्हूण लोक ताका मानता. ताका मेळ्ळें तर तुकाय समाधान मेळोवंक साध्य आसा, तुकाय संतोष मेळोवंक साध्य आसा. कोणेंय सांगलें जावंक पुरो. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचे उतार म्हणटा जाकेवाक जेजूक पळोवची आशा जाली. काही वो मनीस कोण ताका पळोवंक जाय म्हूण ताका आशा जाली. देखूनच तो जेजूक सोदून भायर येता, घरा भितर बसना. परिवर्तनाक आशिल्लो मनीस, बदलावानेक आशिल्लो मनीस घरा बसना, बदलाक घरच्या भायर वेता. आनी जेजू हेंची वेळ घडी सोदता. जेजू हेंची खबर मेळटा आसतना जेजूक पळोवंक म्हूण तो येता. पूण देवाचे उतार म्हणटा तो गात्रान मोठो जावन आसलो. जेजू बावारी हजारांनी लोक आसलो, जेजू बावारी जायतो लोक आसलो. देखून जाकेवाक जेजूक पळोवंक जावना. पूण जाकेवाक एक कठीण आशा आसली, हांवें ह्या सोम्यांक पळोवंक जाय.
कित्याक ताका बदलूंक मोन आसलें नवो व्यक्ती जावंक मोन आसलें म्हाकाय सगळ्यांनी आपोवंक जाय सक्कड म्हज्या मोगाच्या मनशांनी म्हाकाय आपोवंक जाय ताच्या कार्याक म्हाका आपोवंक जाय म्हजे कडेन ताणें उलोवंक जाय देखून हांवें परिवर्तन जावंक जाय म्हणून जाक्यावाक आशा आसली देखून तो निराश जावन पाटी वचना बदलाक मुखार वेता धांवता आनी एका रुखार सोडटा थंय तावन म्हण ह्या सोम्यांक पळोवया म्हणली एक आशा कतकती आशा जाक्यावा थंय येता कित्याक आपणे बदलूंक जाय म्हणली आशा आसतलो जाक्यो घरा वगेत बसना जेजूक सोदून वेता रुखाक सोडता एका मोठ्या मनशाक रुखार सोडूंक तितलें सुलाभ न्हय एका कुळाक रुखार सोडूंक या धांवूंक तितलें सुलाभ ना पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो बदलावन एक आशिल्लो जाक्यो खंयचेंय गण्य करिना म्हाका पळोवन हांसतात तामाशे करतात म्हूण तो चिंतिना रुखाक सोडूंक प्रयत्न करता रुखार सोडता तेन तावन तो जेजूक पळयता आनी तेन तावनूच म्हजी जिणी नंदन जाली म्हूण तो चिंतता पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वर्तेक आजब हांगासर घडता जाक्यावा सकलाये आज म्हाका तुज्या घरा रावंक आसा जेजूची उतरां आयकून वसिरी सुकता ह्या मनशाक हांवें येदोळ पळोवंक वचना ताणें म्हाका पळोवंक ना तरी म्हज्या नांवान तो आपयता खंडीत जावन हो एक देव असो पूत जावंक पुरो हो एक मागलेलो मनीस जावंक पुरो जाक्य वडा संतोशान सकला देवता संतोशान जेजूक आपणाच्या घरा आपोवन व्हरता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केदळ जेजून जाक्यवाचें नांव आपयलें गे जाक्यवा तें परिवर्तन सुरू जालें आपण एक नवो व्यक्ती जावंक जाय म्हण आशा आनीक चड जाली देखून घरा गेलेंच सुटावे तो कुमसा जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तो म्हणटा म्हजो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटून दिता लुकाच्या 19व्या अध्यायांत 8व्या वळीत म्हजो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटून दिता कोणाक हांवें मोस केला तर 4 वांट्यांनी हांव पाटे दिता आपणाची सूख तो वळखता सुटावे कुमसा जाता आनी जेजू ताका म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयली आयच्या दिसा ह्या घराक साल्वसांव आयले मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सक्कड आमी उबे रावया एक गीत आमी गावया जाक्यावाते आयिल्लें परिवर्तन आमचें तें येवं दी आमी एक नवो व्यक्ती जावन परिवर्तन जालो व्यक्ती जावन फाटीं आमच्या कुटुंबाक वचोंक जेजू आमकां आदार जावं दी म्हूण आमी मागया मुझे तय सोमिया परिवर्तन कर जासा सक्कड सांगता मुझे तय सोमिया परिवर्तन कर जासा मुझे तय सोमिया परिवर्तन कर जासा मुझे तय सोमिया परिवर्तन कर जासा नहीं भावा तय नहीं भयणी तय नहीं भावा तय नाही भयणी मुझे तय सोमिया परिवर्तन कर जासा मुझे तय सोमिया परिवर्तन कर जासा नहीं भापाय तय नहीं हावय तय नहीं बापाय तय नहीं आवय तय मुझे तय सोमिया परिवर्तन कर जासा मुझे तय सोमिया परिवर्तन कर जासा नहीं इष्टा तय नहीं फैल्या तय नहीं इष्टा तय नहीं पेल्या तय मुझे तय सोमिया परिवर्तन कर जासा 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 मुझे तय सोमिया परिवर्तन कर जासा
मुझतय सोमिया परिवर्तन कर जासा मुझतय सोमिया परिवर्तन कर जासा मुझतय सोमिया परिवर्तन कर जासा मुझतय सोमिया परिवर्तन कर जासा हालेलुया वडा ताळ्याने त्याची स्तुती करूया आमच्या देत असलेले एक परिवर्तन येऊ दे जाग्यामध्ये आली बोतला पण आमच्या ते येऊ दे म्हणून या सुमेला हालेलुया 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 कम होली स्पिरिट टच एंड हील फ्रॉम देयर सिकनेस कम होली स्पिरिट थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट थैंक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड गायकान बसात मोगाच्या भावानं आणि बहिणीनो म्हजेतय परिवर्तनाची गरज आसा ताचेतय तिचेतय न्ही म्हजेतय परिवर्तनाची गरज आसा थोडे पोटी आमी कुमसारा बसता आसतना पेल्यांची सुखी आयकूंक मेळटात ते आयिल्ल्याची सुखी न्ही जायते पोटी अशें घडता ताणें तशें केलें हाणें अशें केलें कुमसा जाताना मोगाच्या भावानं आनी भयणीनो हांवें म्हजे सुखी जावंक आसात म्हजें तें पयलें परिवर्तन जावंक आसा तोड मात्र हेरां तावणीत असलें एक परिवर्तन हांवें आयकूंक जाता पळोवंक म्हाका साध्य जाता जायते पटी म्हणजे कुमसारां केदाळागे शिकलीं आसतात मुरनेक नाकणे क्लासींत कुमगार मेळटा आसतना पयलें म्हाका कुमसार जावंक सिस्टर गे टिचर म्हाका शिकयता 300 पातकां हांव 50 असो उपरांत सांगता तें कुमसार न्ही हांगासर जाग्य कुमसार जालो जें कितें आपूण करता तें तो म्हणालो दुर्बळ्याक हांवें मोस केला देखून अर्दो वांटो हांव तांकां दिता आनी कोणाकी मोस केला तर 4 वांट्यांनी तांकां हांव पाटे दिता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू जाग्यवाचे कुमसार आयकता जाग्यवाची पातकां तो आयकता तेच घडये जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक साल्वासांव आयलें केवळ जाग्यो मात न्ही सगळें ताचें कुटाम बाचाव जालें म्हणटा देवाचें उतार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केदाळ हांव रुपांतराक आशेता केदाळ हांव परिवर्तनाक आशेता म्हज्यो सुखी हांव वळखून घेता त्यो सुखी हांव सांगता तवळूस म्हजें तें परिवर्तन जाता लुकाच्या 15व्या अध्यायांत वेंचीक पुताचे आपोरबायाचे वापार आमी आयकता दुसरो पूत बापायक सांडून आस्तीचे पयशे घेवन पयशिल्ल्या गांवांक वेता आमकां सगळ्यांक मोगाची काणी वापार ल्हान आसतना आयकूंक बारीक खोशी जातली पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या एका वापारीची डेप्थ ह्या गुंडाय आमी पळयलें तर खंडीत पातकांची आमकां खरी वळख जाता तो पुतू देवाक सांडून येता या आपल्या बापेक सांडून येता पयस गेल्ल्या वेळार मात ताका कश्टाचो अनुभव जाता देवाच्या उतार म्हणटा ताका खावंक कितेंच मेळनातलें जायते पयशे आसले सकट होगडायले उपरांत कितेंच ना आपल्याच्या खाणा खातीर दुकरां सांगता झगडेचें पडलें दुकरान खावचें खाण ताणें खायचें पडलें आमकां कळीत आसा दुकर कितें खाता मेळ्ळेंच तो खाता तसल्या खाणाक वो आशेवणू राखोण आसलो म्हणटा देवाच्या उतार तें म्हणी काण म्हाका फावो जालें तर वर्तें भाग म्हण तो चिंतलो म्हळ्यार तितली एक गत ताका आयली जेवणाची घरा आपूरबायेचें जेवण आसलो आपूरबायेच्या कुटुंबा जिणेंत जेवण आसलो केदाळा बापेक सांडून आयलो केदाळा पाता काद्यान तो भायर आयलो तोळताची परिस्थिती तशीच जाता आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तो वेचीक पोतू परिवर्तनाक आशेता हांवें आतांच म्हज्या बापे लागीं बसोंक जाय म्हज्या पातकाची सूख हांवें वळखोंक जाय बापय लागीं बॉक्सांनी मागोंक जाय म्हूण तो चिंता तो बसोन चिंता दुकरां सांगता झगडचें सुलाबाचें न्ही दुकराचें खाण खावचें तितलें सुलाब जायना कित्याक वो एक सावकार असो पोतू एक ग्रेस्त मनश असो पोतू त्या ग्रेस्त मनशाच्या पुतान दुकराचें खाण खावचें म्हळ्यार
पाताक आसल्या वेळार खंयच्या हंताक आमी पावता देखूनच एक दार्शनिकाने अशें गीत घडलां. ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗೀತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದೆ ಒಪ್ಪುತು बुसोन चिंता काही म्हज्या बापाच्या घरा इतले सकट संतोष आसलो, इतले सकट बरें खाण म्हाका मेळून आसलें. हांव आतां बापेक सांडून आयला, बापाच्या त्या मोगाक सांडून आयला, देखून म्हजी गत खंयसर पावल्या. ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದೆ. ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ, ಆತನ ಕರುಣೆಯ ನಾ ಮರೆತು ಹೋದೆ. पापे म्हजो इतलो मोग करतलो, म्हाका मोगान तो लेखतलो. म्हजे वेळ ताका वर्त मोग आसलो, दया आसली, पूण सक्कड होगडायली नेगी. ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದೆ. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पाताक आसल्या वेळार असले एक परिवर्तन आमचे ते येवंक जाय. हो पूत बसोन चिंता, म्हज्या बापायच्या घरा इतली दादोसकाय आसली, इतलो संतोष आसलो, सक्कडान होगडायले नेगी. हांवें आतां कितें करूंक जाय? हांव आतां पाटी म्हज्या बापाय सशीन वेता, म्हज्या बापाय लागीं म्हजें सूख हांव वळखता, म्हजें पातक हांव ताचे कडेन सांगता, आनी परतून म्हाका ताणें स्विकार केल्यार पुरो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, अशें चिंतलो तो व्यक्ती वगेत बसना, बदलाक आपल्या बापायच्या घरा कुशीन मेट काडून वेता म्हणटा देवाच्या मुतार. आनी तितल्या पयशिल्यान तो पूत वेता आसतना बापयक दिसता, कित्याक बापूय त्या पुता खातीर राखोवन आसलो, बापूय त्या पुतू केदाळा पाटी येता म्हणून राखोवन आसलो. देखून तितल्या पयशिल्यान तो पूत वेता आसतना मुखार धांवता आनी त्या पुताक पटलून धरता. देवाच्या उतार म्हणटा तो ताका उमो दिता खंय. पळया मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एका बापयचो मोग त्या आपल्या पुता वयर. आमकां कळीत आसा, तो मनीस दुकरा सांगाता काम करनासलो, आंग सगळें मेळिल्लें, न्हायनासतना कितलो तेंप जालो की गोत्तू ना, तोंडा सकड काड वाडलें जावंक पुरो, मेळ्ळें आसलें जावंक पुरो, पिंजकर वस्तूर आसलें जावंक पुरो. बापूय हें कितेंच पळयना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कित्याक बापूय कळीत जाता, म्हजो पूत सूख वळखून फाटी आयला, परिवर्तन जावंक तो आशेता, नवी जिणी जियोंक तो आशेता. देखून बापूय धांवता, त्या पुताक पटलून धरता, ताच्या तोंडाचे स्वभाव पळयना, तो तोंडार वाडलो काड तो पळयना, ताच्या तोंडार आसलें तें मेळ्ळेंपण तो पळयना. बदलाक आपणाचो पूत फाटी आयला म्हणून त्या पुताक तो पटलून धरता, उमो दिता. आनी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ताचे कडेन वानो नातल्यो. बापय म्हणटा ताका एक बरो दोगलो दिया, ताचो दोगलो पिंजला. दुकरां सांगता झगड खाता आसतना सक्कड मेळ्ळें आसा, चिकल्यान तो बदला, देखून ताका एक दोगलो दिया, पांयांक वानो दिया, हाताक मुदी दिया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, केदाळ हांव सूख वळखता, परिवर्तनाक आशेता आनी परिवर्तन जाता, असलो तो संतोष सर्गीच्या राजार जाता म्हणटा ही वपार. बापय देव आमचो मोग करता. तो वेचीक पोतू हांव आनी तुमी जावन आसा, जायते फावटी आमी देवातावन पयस वेता, सुखी करता. पूण ते सांगिल्ल्या वेळार असलो एक संभ्रम त्या घरांत चलता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी कुमसा जाल्ल्या वेळार सर्गीच्या राजार असलो एक संतोष जाता म्हणटा ही वपार. कुमसा जाल्ल्या वेळार आमचे ते अशें मेळ्ळेपण पयस येता, आमचेरी तो नवो एक दोगलो येता. कशें वेचीक पुताक दोगलो नवीत बरी मुस्तायकी, नितळ मुस्तायकी म्हळ्यार आमचें चिकल्यान भरलें काळीज पयस जावन नव्यांत काळीज आमचें तें आसा. रेवलेशन 3ऱ्या अध्यायांत 20व्या वळींत आमी वाचता. जोंक केल्या उगडापान पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत 20व्या वळींत, जो कोण देवाची खुशी करता, मन परिवर्तन जाता, तो सल्यांक मेळटा,
ती नवी मुस्तायकी. मोगाच्या भावानं आनी भयणीनो, केदाळ हांव पाताक वळखून नितळ जिणे जियोवंक मन परिवर्तन करूंक आशेता, तो वळू म्हाकाय तसलीच मुस्तायकी मेळटा म्हणटा जुओंक केल्या उगडापणांत 3ऱ्या अध्यायांत 20व्या वळींत. म्हळ्यार थंयसर ते एक भाग म्हाका फावो जाता, म्हजें काळीज नितळ जाता. तसलीच मुस्तायकी पाताक वळखल्या वेळार तसली एक मुस्तायकी म्हाका फावो जाता. सांगात आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मोचें संरक्षणाचे संकेत. पांयांक मोचें नासतना गेले तर पातोरो कांटे तोपतात आनी पांयांक जालो तो गायी सगळ्या कुडीक विस्तारता. पांयांक मोच्याची गरज आसा. हांगासर तो बापूय आपल्या पुताच्या रक्षणाक रावता. कशें मोचें आमच्या कुडीक रक्षण दिता गे, तशेंच मोचें दिवचें म्हळ्यार बापूय आपल्या पुताच्या रक्षणाक रावता. पाताक वळखल्या वेळार देव आमच्या रक्षणाक रावता. कोणेंच ताका वायट करिनातलें बरें, कोणेंच ताका विघ्न हाडनातलें बरें, देवूच आमकां राखता आनी सांबाळता. 3ऱ्यान मुदी दिवची म्हळ्यार अधिकार पाटी दिवचो. एका काळार त्या पुतान बापायचो अधिकार होगडायल्लो. या बापूय विरोध सूख करन पुताचो अधिकार ताणें होगडायल्लो. पूण केदाळा बापूय आपल्या पुताक मुदी घालता म्हळ्यार हो म्हजो पूत सुकोवन गेल्लो, पाटी आयला, बदलून आयला, नवो व्यक्ती जावन आयला. हो परतून म्हजो पूत म्हळें सत तो वळखून घेता. पुताचो अधिकार तो ताका पाटी दिता. मुदी दिवची म्हळ्यार अधिकार पाटी दिवचो. आनी थंयसर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, व्हडलो संभ्रम चलता खंय. कित्याक सुकोवन गेल्लो म्हजो पूत पाटी आयला. सुकोवन गेल्लो म्हजो पूत पाटी आयला. आमी संभ्रम करया, संतोश करया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक संगत उगडास दवरा. हांव कुमसा जाल्ल्या वेळार सर्गीच्या राजार असलोच संभ्रम जाता. कुमसा जाता आसतना जेजू म्हाका पटलून धरता, नवीत मुस्तायकी म्हाका दिता. म्हज्या पांयांक तो म्हाका तो रक्षण दिता. हाताक पुताचो अधिकार तो म्हाका पाटी दिता. आनी थंयसरी आंजुता सांगाता, सांता भक्त सांगाता, संभ्रम चलता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या कुमसाराचो महत्व आमी समजोवया आनी आमकां एक वर्तो एक सक्रामेंत दिल्या देवाक आमी अर्गान दिवया. खंडीत जेजू आमकां हर एकल्याक पळयता, आमच्या हर एकल्याच्या मागण्या तो आयकता, आमच्या हर एकल्याच्या परिवर्तनाक तो आशेता. देखून हो खरेंच म्हजो काळ, म्हजें तें एक परिवर्तन येवं दी. हांवें एक सुटावे कुमसार जावन एक नवो व्यक्ती जावन म्हजें होगडायल्लें तें भाग परतून मेळशें करूंक त्या जेजू लागीं आमी मागया. आतां जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करुया. Yedia hoda sacramenta sastanaman koruya purvilya rupa bodla no प्रार्थुया. येसू मे जेजू क्रिस्ता, या विची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणी सफळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सरको.
तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पोत्री मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. देव मुजो मोग करता, देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापय बरी, देव मुजो मोग करता. देव मुजो मोग करता, देव म्हाका सांबाळटा. एक मोगाळ बापोय बरी, देव मुजो मोग करता. सकाळी धांवन सांज बऱ्या, हरये घडये घडी, हरये म्हज्या मेठा. देव मुजो मोग करता, देव मुजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापय बरी, देव मुजो मोग करता. देव मुजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापोय बरी, देव मुजो मोग करता. मोगाळ भाव भयणीनो, भक्तीपणान आमी आयचें आराधन केलें. आतां हांगासर ह्या मिसाची तेसांवां हांव वाचून सांगता. प्रत्येक जावन ह्या तेसांव बसत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. 5 वर्साच्या जल्म संदर्भी अर्गामी स्थिता प्रिन्स सन डिसोजा सेंट जोसेफ वार्ड, अर्गामी स्थिता to San Carlo Acutix एक भक्तिवंत मेरी हिल तावणू, अर्गामिस्तिता संत आंतोनिक एक भक्तिवंत मेरी हिल, अर्गामिस्तिता फ्लोरिन आणि क्रिस्टोफर डिसोजा मुंबई, अर्गामिस्तिता एवलिन मिनेजस इमॅक्युलेट कन्सेप्शन वार्ड, अर्गामिस्तिता ॲग्नेस अल्वारिस सेंट पीटर्स वार्ड, अर्गामिस्तिता प्रीतम सूरत, अर्गामिस्तिता अबिगेल आणि एड्रियल डिसोजा होली ट्रिनिटी वार्ड, अर्गामिस्तिता जुलियन फ्रुटाडो शिरवा, अर्गामिस्तिता गीता पाला आणि कुटुंब बँगलोरू, अर्गामिस्तिता लिडिया दांते अशोक नगर, अर्गामिस्तिता त्रिशूल पाला बँगलोरू, अर्गामिस्तिता कर्मेलिटा मचादो बिजेई, अर्गामिस्तिता रिचर्ड रोड्रिगस मुंबई, अर्गामिस्तिता विनी पिंटो सेक्रेड हार्ट, अर्गामिस्तिता रीटा आणि लॉरेन्स मतेरो वामंजूरू, अर्गामिस्तिता स्टेला फुटाडो होली फॅमिली वार्ड, अर्गामिस्तिता तशेंच देवादीन जोकिम डिसोजात्म्याक 5 वर्साच्या संदर्भी मिस्तिता जुलियन डिसोजा वामंजूरू, अर्गामिस्तिता जॉन्सन आणि कुटुंब बँगलोरू, अर्गामिस्तिता लीना अरवालिस देरेबैल, अर्गामिस्तिता जेसिंता डिकोस्टा देरेबैल, अर्गामिस्तिता सिंथिया रॉय बज्जोडी, अर्गामिस्तिता रॉय सिंथिया बज्जोडी, अर्गामिस्तिता तशेंच प्रत्येक त्या सांगातीर मिस्तिता डेरिक रोशन पिंटो देरेबैल, प्रत्येक त्या सांगातीर आणि बऱ्या भलायकी विल्टनाच्या बऱ्या भलायकी पासत मिस्तिता मारिया डिमेल्लो वालेन्सिया,
देवादीन वलेरियन आणि अँटोनी मिरांदाच्या आत्म्याक मिस्तिता शार्लेट मिरांदा कॅनडा. देवादीन जॉन पायस डिसोजा आत्म्याक मिस्तिता फ्लाविया जॉन्सन डिसोजा साम बाझिल वार्ड. देवादीन हेलेन आणि चार्ल्स डिसोजा आणि जोझफ नोरेनाच्या आत्म्याक मिस्तिता सेव्हनी नोरेना साम फ्रान्सिस झेवियर. देवादीन फ्रान्सिस आणि क्रिस्टिना डिसोजा आत्म्याक मिस्तिता त्रिशा डिसोजा सान सेबास्टियन वार्ड. देवादीन डॉल्फ डिसोजा आत्म्याक मिस्तिता विन्सेंट डिसोजा सान सेबास्टियन वार्ड. देवादीन बेनेडिक्ट आणि सिल्वेस्टर मिनिस्टरच्या आत्म्याक मिस्तिता ह्युबर्ट अराना होली क्रॉस वार्ड. देवादीन अँटनी आणि मरियम मेंडोन्साच्या आत्म्याक मिस्तिता फ्रान्सिस एडना मेंडोन्सा सेक्रेड हार्ट वार्ड. देवादीन एंजल मिनिस्टरच्या आत्म्याक मिस्तिता एल्विन मिनेझस इमॅक्युलेट कन्सेप्शन वार्ड. प्रत्येक त्या सवा खातीर मिस्तिता आशा युनायटेड किंगडम. प्रत्येक त्या सवा खातीर मिस्तिता मोनिका मचादो बीजेई. प्रत्येक त्या सवा मिस्तिता दोरती कोरेया कोळूरू. प्रत्येक त्या सवा खातीर मिस्तिता एल्विन डिकोना बीजेई. कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सनेंच्या आत्म्याक मिस्तिता ह्युबर्ट अराना होली क्रॉस वार्ड. कुटुंबाच्या देवादीन सनेंच्या आत्म्याक मिस्तिता रिचर्ड अराना होली फॅमिली वार्ड. तशेंच देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबाच्या सनेंच्या आत्म्याक मिस्तिता थॉमस डिसोजा सेंट सेबास्टियन वार्ड. ह्या सर ते बसत ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार सान लॉरेन्सच्या मजती मारिफात आमी मागया. बलिदान भेटों काया उपकारा करगा दिता नितळा आमका करमूळ परता. नितळा आमका करमूळ परता. पातकी सोम्या आमी आल्या तुझे सशी काकुळटांचे दये तू दाखय. फावूनय मुळोक आमी सोम्या तुझी भुरगी मोक्षी तू आमची पालकीची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोक आणि पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, करजमाच्या काळार आमी आसां. देवाची कृपा आमचे मदें वाडटा. ती कृपा आमचे ते आसा करूंक जाय तर आमचें परिवर्तन भोव गरजेचें. केदळ आमच्या जिणेंत परिवर्तन येता. देवाची कृपा आमची जाता आनी आमी देवाची मोगाची भुरगीं जावंक आमकां साध्य जाता. आनी अशें देवाचे मोगाचे भुरगीं जाल्ल्या वेळार पेल्याक बोगसूंक जेजू आमकां आदार दिता. जेजू एकामेकाक बोगसूंक आयच्या वांजेला मुखांत्र आमकां संदेश दिता आसतना आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत कोणाक बोगसूंक पाटी सरता. तांचो ध्यान करुया, तांचो उगडास करुया, तांच्या पासोती ह्या वेळार आमी मागया. पेल्याक बोगसूंक पाटी सरिल्ल्या खातीर देवाच्या उतरा प्रकार जियेनातल्या खातीर देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसाने मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सरपतदार देवा आनी तुमकां हो भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध.
या पसोत बगेमस्ता संकर मरी सगळ्या तिदुतांक भुगतांक आनी तुमकां बोव पयलीं म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुलकर सोमिया काकुलकर क्रिस्ता काकुलकर क्रिस्ता काकुलकर सोमिया प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बागेवंतलो रेस दुर्बळ्याच्या सेवेक विश्वासी राबोवन आनी रक्त साक्षाचे स्मरण सोसून मायमी मोजांक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्याचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पुत्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आझारिया उज्या मदें उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडिनाका, तुजो करार रद्द करिनाका. तुज्या इश्टा अब्राहमा खातीर, तुज्या सेवका इजका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकलूत आमचे वयली काडिनाका. मळबाच्या नेकेत्रा सारकी आनी दर्या वेळेचे रेवे सारकी अगणीत संतत तुवें तांकां बसयली. सोम्या, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रप्रास ल्हान जाल्या. आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वे वयर आज लोक आमची बेपरवा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राय ना, होम ना, यज्ञ ना, अन्न बली ना, दुंप ना, तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजी कृपा जडोवंक घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी कालत्या मनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बोकऱ्यांच्या आनी पाड्यांच्या वा हजारांच्या हजार फुस्ट शेळयांच्या होम बलया भशेन आज आमचें बलिदान तुका मानो. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात तीं केदींच लजेक पडची नात. आतां आमची सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजी भिरांत धरता आनी तुजें मुखामळ सोदता. आज लजेक पडूंक दिनाका, आमकां लजेक पडूंक दिनाका. बगार तुजे दुलोबायेन आनी तुजे व्हड काकुळतीन आमकां चलय. देवाचें उतर हें. Service por mozo guli
सर्वेस्पर म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना. पासवो सुरू मेळटा थंय तो म्हाका विशीव दिता. निशांत उदकासरशी म्हाका तो आपूण व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवासरी तूं म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटांक हांव भियेव सोना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पर म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. आता तर म्हणटा सर्वेस्पर सगळ्या काळजान म्हजेशी फाटी येया. कित्याक हांव भोळो आनी खाकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे माते परमने जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. तो बोळ पेद्रून जेजूसाशी येवन विचारलें, सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षिसय 7 पावटी गी. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, बगार 70 पावटी. सर्गीचे राज अशें म्हणयेत, एक रायान 1 पावटी आपल्या साकरालकचें लेक घेवंक कुशी वेली. लेक घेवंक धरलें तितलेंच करोडांनी ताका देमे आसलें एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पण फारीक करूंक ताच्या लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताच्या बायल्या भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलें सक्कड विकूंक जाय म्हणून ताच्या धनयान ताका हुकूम दिली. तवळ तो साकर धनयाच्या पांयां पडोन, म्हाका थोडी फुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परत लागलो. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वसोंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेल्लो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर. ताणें हाका 100 रुपया देवें आसलें. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चेडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयां पडोन, म्हाका थोडी फुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हूण परत लागलो. पूण तो साकर आयकना जालो. मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर
ताणें ताका बंदेन दवरलो. घडिली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धनया लागीं कळयली. तवळ धनयान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नश्ट साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया दाखयल्ले बरी, तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसबांच्या अधीन केलो. आनी तुमी हरियकलो तुमच्या भावाक काळजांतावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचें उतर हें जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन सालोरेसाच्या भक्तिकानो व्हडा भक्तीन आनी मनान ह्या नोव्यानांत सांगाता आस ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत वांटले जावंक आमी हांगासर सांगाता जमल्या. ह्या वेळार एक संगत आमी उगडासान दवरची. देव जावन आसा सर पदवेदार, बोक्सानेचो दातार, तो आमचो मोग करता. देखूनच ताणें ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडलो. जशें बाप दायाळ जावन आसलो, बोक्सानेचो दातार जावन आसलो, तशेंच जेजूय दायाळ जालो, बोक्सानेचो दातार जालो. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, केवल देवान आनी जेजून मात्र बोक्सानेचे दातार जाल्यार पावना. आमी हर एकल्यांनी हेरांचे सुखी बोगसूंक जाय. हेरांक देवाच्या मोगाचो अनुभव दिवंक आयची वाचपां, आयचो वांजेल आमकां उलो दिता. देवाचें उतार म्हणटा, जशें बाप संपूर्ण तशें तुमी संपूर्ण जावंक जाय. तरी एक सवाल, बाप कित्याक संपूर्ण? या देव कित्याक संपूर्ण? 3 संगत्यो देवा विशयांत आमी ध्यान करचें भोव गरजेचें. देव संपूर्ण कित्याक म्हळ्यार देव म्हळ्यार मोग. देव जावन आसा मोग. सांजू हांव म्हणटा, देवान आमचो पयलो मोग केला. देवान आमचो पयलो मोग केला म्हळ्यार आमकां ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रसून देवान आमचो पयलो मोग केला. देखून देव म्हळ्यार मोग म्हूण आमी चिंताव, मोग म्हूण आमी म्हणटाव. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देव जावन आसा मोग. देखूनच जेरमाया प्रवादीच्या पुस्तका मुखांत देव आमकां उगडास सांगता, तुज्या आवयच्या कुशव्यांत आसतनाच हांवें तुका विंसला, हांवें तुका आपयला. म्हळ्यार तितलो तो म्हजो मोग करता म्हणलो अर्थ. आमी जल्मोवचे पयलेंच म्हाका ताच्या विशयान कळीत आसा, ह्या ताका म्हज्या विशयान कळीत आसा. हांव जल्मोवच्या पयलेंच म्हज्या नांवान ताणें म्हाका आपयलां. तशें म्हळ्यार देव म्हजो मोग करता. देव जावन आसा मोग. देवाचो मोग आमी पळयलें तर इस्रायल परचे मुखांत आमकां कळीत जाता. जायते फावटी हो लोक देवतान पयस केलो तरी देव तांकां मोगान फाटीं आपण हाडटा. इस्रायल परजा तवळ सुकोवन पडटा, तवळ देवतान पयस येता, पूण देव ताचो द्वेश करिना. बदलाक तांचो मोग करता. कित्याक? तुमी म्हज्या परजा आनी हांव तुमचो देव. तें जावन आसलें पोरण्या सोल्यांत एक विशेश वाक्य, हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी परजा, म्हजे विणे तुमकां दुसरो देव ना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवान इस्रायल परजेचो मोग केलो. मात्र न्ही, ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडून आमचोय ताणें मोग केलो. जेजू मुखांत देवान आमचो मोग केलो.
जेजूच्या परगट जिनेवळ्यार आमी पळयता ताणें सगळ्यांचो मोग केलो. पातक्या सांगाता तो बसलो. पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. समाजांत स्थानमान नातल्यांक ताणें लागीं केलें. कित्याक कशें देव मोग जावन आसलो गी तशेंच देवाचो पोतू जेजूय मोग जावन आसलो. तो मोग मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केवळ जेजू थंय आखेरी जायना, बदलाक आमकां ताणें ताच्याच सरकेचे आनी स्वरुपाचे जावन रचल्यांत देखून तो मोगू आमचे तावन पाशा जावंक आसा. तो मोगू आमचे तावन हेरांक मेळोवंक आसा. देखूनच हांवें म्हळें देव जावन आसा मोग. तो मोग ताणें ताच्या पुताक दिलो. तो मोग ताच्या पुतान आमकां दिलो आनी आमी एकामेकाचो मोग करूंक आसा. केदाळ हांव म्हज्या पेल्या ते म्हज्या भावाक या म्हज्या भयणीक देखता तोळ हांव देवा बरी संपूर्ण जाता. त्या देखून हांवें देवा बरी संपूर्ण जावचें म्हळ्यार म्हज्या भावाचो आनी म्हज्या भयणीचो दिसच्या भावाचो आनी भयणीचो हांवें मोग करूंक आसा. देखूनच सांजो हांव म्हणटा हांव देवाचो मोग करता म्हूण न्हू म्हज्या भावाचो या म्हज्या भयणीचो द्वेश करता तर हांव फुडकिरो. दिसच्या म्हज्या भावाचो मोग करिनासतना दिसनातल्या देवाचो मोग करता म्हूण हांव सांगता हांव फुडकिरो म्हणटा देवाच्या उतार. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कशें देव संपूर्ण हांवें संपूर्ण जावंक जाय. म्हज्या भावाचो आनी भयणीचो कश्टांत आसल्या सोमेस्तांचो मोग करना. दुसरें लक्षण जावन आसा देवाक देव बरें संपूर्ण जावच्याक बक्षाणें. हाच्या वांजेलांत आमी तें आयकलें. केदाळ हांव म्हज्या भावाक या भयणीक बक्षिता तोवळ हांवय देवा परी संपूर्ण जाता. देवाच्या ह्या पोरण्या चलयांत एक दिश्ट घाली तर देवान बक्षिलें. प्रत्येक जावन इस्रायल परस हांवें सांगलें तोवळ तोवळ देवातान पयस येतली. मयशेक ती उलयतली आमकां हांगासर कित्याक हाडलां, ह्या सुक्या गुड्याक आमकां कित्याक हाडलां, हांगा बरें खाण ना, बरें पिवंक उदक ना, आमकां तुवें हांगा कित्याक हाडलाय. थंयसर आमकां अपुर्ब्याचें खाण मेळटलें. काम आसलें बय पूण अपुर्ब्याचें खाण मेळटलें, बरें बरें खाण मेळटलें, मांस मेळटलें. हांगासर कांय ना. लोक मयचे विरोध उलोवंक लागलो, देवा विरोध उलोवंक लागलो. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक संगत आमी उगडासान दवरूंक जाय. देव तांकां बक्षिता. देवाक ताणें तिरस्कार केले. देवान तांकां सांगलें हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा. हे उतार मिरवून लोक केलो तरी देव तांकां बक्षिता. ते जावन आसा देवाचें अनेक लक्षण बक्षुचें. देखूनच देवान जेजूक ह्या संवसारी धाडलें आनी जेजूनी ताच्या परगटिने वेळार जायतीं गणितां बक्षिल्ल्या विशयान आमकां कळय जातात. ताच्याच लोकांमुळे तो पिवंडो, ताच्याच लोकांनी मुळे तो पातक्या सांगाता बसता, त्याच जुद्यांनी मुळे तो साबाताचे नियम मोडटा, तो मयजेचे नियम प्रकार सालाना. जेजू तांकां बक्षिता. जेजूक निमाणे कुर्सायतात आनी कुर्सारता म्हण ताचें उतरां बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणलें नेनात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आपणाक कुर्सायल्यांक, आपणाक चाटयेंत मारिल्ल्यांक, आपणाक कश्टिल्ल्यांक जेजू बक्षिता. कशें बापान इस्रायल पडचे बक्षिले जेजूने ताच्या लोकांक बक्षिले. आज तीच शिकवण जेजू म्हाका आनी तुका दिता. आमी एकामेका बक्षूंक जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो रागार जावंक कारणां जायतीं आसात. एकल्या कडेन राग जावंक, राग करूंक कारणां जायतीं आसात. प्रत्येक जाण आमच्याच शेजारान आमकां दिसता जायतीं गणितां रागार जावंक कारण जातात. पूण आमी बक्षूंक पाटी सरल्या वेळार देवा बरी आमकां संपूर्ण जावंक जायना. देखून देवाचें उतार म्हणटा जशें म्हजो बाप संपूर्ण तशें तुमी संपूर्ण जावंक जाय. बापा बरी आमी संपूर्ण जायचे तर मोग आमचें तें आसूंक जाय, बक्षांनी आमी जियोंक जाय. तोळ मात्र बापा बरी संपूर्ण जावंक आमकां साध्य जाता. पूण आमच्या शेजारांत आमचो संबंद कसो आसा, ह्या आमच्या कुटुंबाच्या सांदे लागीं म्हजो संबंद कशें आसा पळोवचें भोव गरजेचें.
हेच्या वांजलांत आपुरबायचे घडीत आमी आयकलें बॉक्सांच्या विशांत दणी एका व्हड रीणकार्याक बक्षिता पूण तो रीणकारी आपल्या अनेका भावा रीणकार्याक बक्षिना ताणें इल्लेशें देवे दिवंक आसलें आपणाक बॉक्सांनी मेळिल्लें उडास दवरून ताणें त्या नौकाराक बक्षूंक जाय आसलें पूण ताणें बक्षूंक ना देखून दणी रागा जाता त्या पयल्या व्यक्तीक तो जेलान घालता या शिक्षा दिता बायले भुरगे समेत तो ताका शिक्षा दिता म्हणटा देवाच्या उतार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवान बक्षिलां जेजून बक्षिलां हांवेंय बक्षूंक आसा केदाळ हांव म्हज्या पेल्याक बक्षिना तो व्हडलो देवाचो भुरगो जावंक म्हाका साध्य जायना देवा बरी संपूर्ण जावंक म्हाका साध्य जायना देखून जेजू आज म्हाका आनी तुका हो एक विशेश संदेश दिता हांवें म्हज्या पेल्याक म्हज्या शेजाऱ्याक बक्षूंक आसा हांवें सांगलें रागा जावंक कारणां जायतीं आसात कुटुंबांत तशेंच झगडे करूंक अवकाश मस्त आसात आमच्या कुटुंबांत या आमच्या शेजारांत पूण तसलोच मनोभाव हांव राज्य जावंक प्रयत्न करता गे या म्हज्या भावाक या म्हज्या भयणीक बक्षूंक हांव तयार आसा गे हें भोव गरजेचें जेजूच्या जिणेची एक ल्हानशें घडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो लुकाच्या 7व्या अध्यायांत जेजू सीमा ओपारी देवाच्या घरा गेल्लो थंयसर जेजूक ताणें जेवणाक आपयल्लें आनी ही खबर आयकली एक स्त्री पातकी स्त्री देवाच्या अवतार म्हणटा ती पातकी कोटी जिणे जियेतली तेजी जिणी बरी नातली ती थंयसर वेता जेजूक पळयून आपणें परिवर्तन जावंक जाय म्हणल्या आशेन जेजू आसल्या त्या घरा वेता आनी देवाच्या अवतार म्हणटा मुखल्यान वचोंक ती धैर्य करिना बदलाक फाटल्यान बसून आपणाची तकली जेजूच्या पांयां ती दवरता गळगळ्या ती रडता आपल्या दुखांनी जेजूचे पांय ती भिजयता आनी आपल्या सोबीत केंसांनी जेजूचे पांय ती पुसता आनी जेजूच्या पांयांचे उमो ती घेता आनी आपणे हाडिल्लें तेल जेजूच्या पांयांक ती मागता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो परिवर्तनाचें वर्त एक गूण म्हाका बदलूंक जाय म्हण मन आसा तर परिवर्तन जावंक जाय म्हण मन आसा तर परिस्थिती हांव पळयना त्या स्त्रियेक पळोवन जायती आसली जावंक पुरो जायत्यांनी खबऱ्यो केल्यो जावंक पुरो पूण तिणें गण्य करुना कित्याक हांवें परिवर्तन जावंक जाय हांवें बदलूंक जाय हांवें नवी जिणी जियोंक जाय हांवें देवाच्या मोगाचें भुरगें जावंक जाय म्हणली एकच कतकती आशा तिचे ती आसली त्याच आशेन ती जेजूच्या पांयां तळा वेता आपणाचे दुखां गळयता देवाच्या उतार म्हणटा ती कोटी जिणी जियेतली स्त्री जावंक पुरो जायत्या दादल्यांक तिणें तिच्या त्या सुबीत दोळ्यांनी आकाशीत केलें जावंक पुरो जायत्या दादल्यांक आपल्या अपूर्बाच्या केंसांनी तिणें दादल्यांक आकर्शण केलें जावंक पुरो पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सक्कड ती जेजूच्या पांयांक समर्पिता आनी मुखार हांव अशें करचें ना आनी मुखार असली जिणी हांव जियेवची ना देखून आपणाचे ते सुबीत दोळे जेजूच्या पांयांक समर्पिता आपणाचे ते सुबीत केस जेजूच्या पांयांक ते समर्पिता आपणाची पातकां जेजूच्या पांयांक ती समर्पिता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाच्या उतार म्हणटा जेजू म्हणटा त्या स्त्रियेक तुजी पातकां बोगसली मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केदाळा हांव बोगसूंक प्रयत्न करता तोळ हांवय देवा परी संपूर्ण जाता हांव ह्या पवित्र तळाक आयलां सालोरेसा कडेन मागोवंक हांव हांगासर आयलां सालोरेसाची मजत मागोवंक म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक मागोवंक आयलां ह्या वेळार एक संगत उगडा आसतो बरा म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक बोगसूंक म्हज्या शेजारांत आसल्यांक बोगसूंक कोणा कडेन सक्कड म्हाका राग आसा द्वेश हांवें आसा केला संबंद हांवें मोडला झगडे हांवें केला तांकां बोगसून हांवें देव बरी संपूर्ण जाल्ल्या वेळार देवाची वेसनार आशिर्वादां जातली आशिर्वादां म्हजी जातली सांगात आस जें कितें हांव भक्तीन मागतां तें म्हजें जातलें असो एक बरो मनोभाव पेल्याक बोगसूचो आनी पेल्याचो मोग बरो एक आशिर्वाद उण्या रुपार असो जेजू म्हाका दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन
सुखान दुखान गे दयाळ बाबा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान दुखान बापा तुझ्या पोतान आपणा बली भेटून दिलो कल्वारीच्या दोंगरार कुडसार मोरूंक तयार जालो मोगताळी गेलो मोगार सागसलो मोगाची विचिवच्या फुलो दिलो. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. आपल्या मना आणि महिमेक आमच्या नाका पयसुकीच्या देवाक सर्वेच म्हणून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेबंतलो रेस जामणी तोंपलेल्या गोवाच्या काण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्व करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणावरय महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या स्मरण आमी संवसाराचे सोडून पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंतलो रेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपल्या रागात बारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घड करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुझे बळ सांपोन कायेन जळता. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातेस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थ सोगुटू परगटूया. तुझ्या खुसा आणि पुनर्जीवन पोनावर तुबे आमका सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सरवंदारा आमची सडवण कर जे ख्रिस्ताचे जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सबुंडो आणि सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगा सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लियो आमच्या बगेवन बपा, पिठ पावल आमच्या गवळी बपा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिसपती भगवान दंदुत सालावरन्स आणि सवकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखंद आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान दवरून सोम्यान शिकयलें तें मागणें सांगाता भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर शकलेल्या बक्षिसां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिबितांत सावस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकातांतलें वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात, ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. एकामेकाचो मोग करूंक आनी पेल्याक बोगसूंक आपोवन दिलेली. ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्यान ती आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरांची म्हाका भोवना पूण तुज्या त्रास म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तचे कुडा
सोम्या तुका सेवकत रेता येण्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वाजयता जिवीत म्हजें समर्पिता जीव वडो तूं जिवीत हिंसो जिवीत आमचें तूं नंदन करसो सासणी सुका व्हरून पावसो सासणी सुका पावसो सोम्या तुका सेवकत रेता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वाजयता जिवीत म्हजें समर्पिता सोम्या सदाय तूं आमकां पोसताय नितळ उदकान तूं नादोस करताय पांचव्या सुरोवाक व्हरून पायताय जिणी सुफळ करताय सोम्या तुका सेवकत रेता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वाजयता जिवीत म्हजें समर्पिता सोम्या तुका सेवकत रेता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वाजयता जिवीत म्हजें समर्पिता एक घडीभर मावून रावन आमच्या काळजांत आयल्या जेजूक आमी अर्गान दिवया सदांच आमच्या सांगाता रावंक आशेंचो जेजू पेल्याचो मोग करूंक पेल्याक बोगसूंक आपोण दिलो जेजू आमच्या काळजांत आयला जायत्यांक बोगशिल्लो जेजू आमचें तें आसा ह्या जेजू लागीं आमी मागया मोगळा जेजू तुजें तसलें एक उदार काळीज एक बॉक्सनाचें काळीज म्हजें तें तूं आसा कर ह्या बॉक्सनाच्या काळजा मुखांत हांवें म्हज्या भावाक आनी भयणीक बोगसूंक पेलें तें तुका पळोवचें बरें मोण तूं म्हाका दी म्हूण त्या जेजू लागीं आमी मागया अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या जेजू
होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या होगलाप जेजू. तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या स्तुती जेजू. तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या स्तुती जेजू. तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जय जय जेजू. तुका सोम्या जेजू जय तुका जय जय सोम्या तुका जेजू. सोम्या जेजू जय जय तुका नामन सोम्या तुका सोम्या जेजू नामन तुका सोम्या नामन तुका जेजू. सोम्या जेजू नामन तुका होगलेक सोम्या तुका जेजू. सोम्या जेजू होगलेक तुका होगलेक सोम्या तुका जेजू. सोम्या जेजू होगलेक तुका सोम्या. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेबंदलो रेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हालो पाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी आनी भक्तल्याचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कस्टमरांक लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. दया करून बसात. सान लोरेस दुबळ्यांचो सांत दुबळ्यांचो ताणें मोग केलो आनी जायतीं आजापां तो करता आनी आजापाचो सांत म्हणी येत. सान लोरेसान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां जायतीं विचित्रां केल्यां ताका आमी अर्गां दिवंक हांगासर जमल्या. जायत्यांनी तांची अर्गां मागणी हांगासर बरोवन गेल्यांत. एकल्याक बरें काम मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. एकल्याचें घर बऱ्या रितीन विकून गेल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. एकल्याक नवें वाहन काणयोक आदार मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. आनी वाड्यांत मुखेलपणाचें देणें दिल्ल्याक एकली अर्गां दिता. एकल्याक बरें घर कामाचें मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां दिता. साबार आनी अर्गां उले फाटयल्यात. साबार आनी देवाक अर्गां दिल्यात. आमी हांगासर सोम्याक अर्गां दिवंक सांगता जमल्या. आमी सांगता म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू ओगलाप तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू सोम्याक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया अर्गां तुका आदां आनी सजना. मोगाळ भाव भयणीनो साबार ते साव घेवन आमी हांगासर आयल्या. साबार आनी आमचे लागीं मागणी विचारल्यांत. साबार आनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां. विविध गरजां खातीर विविध समस्या खातीर विविध पिड्या खातीर आमचे लागीं मागोवंक सांगलां. साबार आनी ते सवा हांगासर उसारले आसात. एकल्याक कोर्टाच्या केजींत जीक मेळोवंक तशेंच उडासाची सकत आनी जन्वाय मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. एकल्याचे हार्ट प्रॉब्लमू आनी ब्लॉक नॉर्मल जावंक मागोवंक विनंती केल्या. त्या गजानाची पोटाची दूख गूण जावंक. एकल्याचे पैन बऱ्या तरान सावदी जावंक. 5 जाणांक 10वेच्या परिक्षेंत एग्जामांत बरे अंक जोडूंक. कुटुंबांत आसलेल्या प्रॉब्लम्स सॉल्व जावंक 2 कुटुंबांनी मागोवंक विनंती केल्या. 2 जाणांनी लिव्हर प्रॉब्लम गूण जावंक. त्या जाणांचो घराचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक. 4 जाणांक बरी सैरीक फावूस जावंक. एकल्याची खातीची पिडा पोटाची दूख आनी तकली पडापड गूण जावंक. 5 जाणांक बरें काम मेळोवंक. एकल्यांत घराक पिजी भुरगीं मेळचे खातीर. 2 जाणांची काजार बऱ्या तरान जावंक. 2 जाणांचें कोर्ट केजींत जैत लाभोवंक. एकल्याक दिल्लें भांगार आनी पयशे बेगीनच फाटीं मेळोवंक. एकल्याक दुबय वचोंक फावूस जावंक. त्या जाणांक कामांत भद्राती मेळोवंक. एकल्याची हातापायाची पिडा गूण जावंक. 5 जाणांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक. 2 जाणांक शेळ कोंकली एलर्जी गूण जावन बेगीनच बरी भलायकी मेळचे खातीर. एकल्याक बरी भलायकी तशेंच प्रमोशन मेळोवंक. एकल्याक सांबाळ सोडोवंक. एकल्याक USA डॉक्टर एग्जामांत बरें काम फावूस जावंक आनी शिकोवंक करपा फावूस जावंक. 2 जाणांक घर बांदूंक एक बरो जागो फावूस जावंक.
दोगा जाणांची आमाल पियेवन तशेंच स्मोकिंग सोडूंक एकल्याचो बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक त्या जाणांचे PCO समस्ये गूण जावंक दोगांचे फॅटी लिव्हर गूण जावंक एकल्याचे घराचें काम बऱ्या तरेन जावंक दोगा भुरग्यांनी टेन्शन आनी पॅनीक अटॅक जावन निवारूंक 14 जाणांक बरी सैरीक फावूस जावंक एकल्याचें कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक दोगांचे BP शुगर थायरॉयड नॉर्मल जावंक एकल्याक USAंत बरें काम मेळोवंक एकल्याक बरें काम तशेंच कामांतय संतोश मोतीक समाधान फावूस जावंक एकल्याचें बिल्डींग बेगीन संपोवंक दोगा जाणांच्या एग्जामांत रिजल्ट बरें येवंक एकल्याक ऑस्ट्रेलियांत बरें काम मेळोवंक एकल्याच्या बोरवेलांत समस्ये पर्याय जावंक तशेंच तांकां जाय पुरतें उदक फावूस जावंक एकल्याच्या मती तावन कोटी चिंतना आनी कोटी आलोचना तावन सुटका मेळोवंक एकल्याची दोळ्याची दिश्ट फाटी मेळोवंक आनी स्कीन एलर्जी गूण जावंक दोगांक दुबईंत बरें काम मेळोवंक एकल्याक दुबय तावन बेगीनच फाटी गांवांक येवंक फावूस जावंक दोगांनी बऱ्या तरान अमेरिका वचूंक फावूस जावंक एका भयणीची दूख आनी तकली दूख रावचे खातीर आनी तांकां तिच्या बऱ्या भलायके पासत मागोवंक विनंती केल्या एकल्याक घर बांदूंक कुमोवंक आनी घराचे सिंगल सायट बेगीनच फावूस जावंक मागोवंक विनंती केल्या तशेंच विविध गांवांनी आसच्या आमच्या बाबा भयणींनी थंयसर राग मसूर द्वेश झगडें जाता आसतना असले मारेकार थंयसर झगड्याचें वातावरण आसता आसतना आमचे लागीं जायत्यांनी वॉट्सॅपा मारिफात विविध माध्यमां मारिफात मागोवंक विनंती केल्या जायतीं आमची भाऊ भयणी परगांवांत आसात विविध समस्यांनी आसात विविध कश्टांनी आसात थंयसर हांगासर बॉम्बाची भिरांत तांकां आसा बॉम्ब घालची भिरांत थंयसर आसा तांणी सट्टांनी आमचे लागीं मागोवंक विनंती केल्या तांचे पासत आमच्या गरजां पासत तशेंच थोड्यांनी आमचे लागीं विशेष रितीन मागोवंक विनंती केल्या मेलिसाक दुबईंत बेगीनच काम मेळोवंक एलिनाक बरी भलायकी तशेंच रिपोर्ट नॉर्मल येवंक लॉयड कोरेन जिनियन संपूर्ण रुपांतर जावंक लाता लोबोक तिचो बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक तशेंच रिटा मंतेरो हिजे इनेक विशेष रितीन मागोवंक विनंती केल्या तिच्या दोळ्यांचें कॅट्रॅक्ट तशेंच कॅट्रॅक्ट आयज तशेंच दोळ्यांचें ऑपरेशन जायनासतना तिची पिडा गूण जावंक तशेंच फाटीची दूख तशेंच रक्तान समस्या आसले आनी विविध दुखे तावन एलर्जी समस्या सक्कडी गूण जावन बरी भलायकी मागचे पासत विनंती केल्या मोगाळ भाऊ भयणीनो आमी साबार ते सवां घेवन हांगासर आयला साबार इरादे घेवन आमी हांगासर आयला सर आमी समर्पण दिवया सर गरजो आमी सोम्याच्या पांयदळी दवरया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका सोम्याच्या सर्गी भोरतांतलो आपुरबाये सोये खडो माटी सालो रेस घोडो सोम्या सदा मानवालो San Lorenzo लागीं मागणे हे जायते भोवन San Lorenzo पवित्र सभेच्या प्रधान सेवक आनी मार्तिरा वर्ते पातयेन आनी बरोशान आमी तुजे चडशे आयला दयेन आमचे प्रार्थना आयक आनी तुजी जिणे बरी आमची जिणे रुपीत करूंक आमकां आदार दी देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा ते आमचो बाबार चडय आमच्या चलत्या जिवनान भावार्थ विरोधींच्या सर ताळण्याचे जैत व्हरूंक आमकां मजत दी तोवड तोवड पवित्र साक्रामेंत आमी जोडून आमचो भावार्थ दड करूंक आमकां बरें मोन दी दुबळ्या तेय पिडेस्त तेय आनी गत आदारांतले तेय उदार जावन आनी ताच्या गरजांक पावोवंक दया कर
पवित्र eucharistii आणि मागण्याच्या जीवनात आमकां आकर्षित कर. कुर्सार केलेल्या जेजू ताव आमचे जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गी राजा पासत वावरूंक आमकां बोल दी. आमच्या सर इवासनाक तांणी पवित्र सभेचे मुखले कांबे आनी महान शिल्पी जावन तुजो आदार पटय. आखरे सभा आनी भावार्थांक शेलेल्यांक सर्गीन सवस वाड आनी देवाची वळख म्हळ्याशें कर. भावार्था प्रमाणे सरकार तुजे संगीत देवाक होगोडसो आमकां फौज जावच्या आमच्या खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हूण मागता हांव. आमेन. आतां आमी पिडेस्त खातीर विशेश मागणें करता. आमची सर पिडा आमी उडास करया. आमी कोणा पासत मागोंक हांगासर आयल्या. आमचे पासत तशेंच आमच्या सजारा आमच्या वाड्यांत फिरगजेंत पिडेस्त भाव बीन आसा तर आमच्या लागीं मागोंक विनंती केल्या तर तांचो आमी उडास करया. तांचे पासत आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या तें तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवकां सालोरेसान आपले जिणी आनी मरणान जायत्या जपां करून 30 मोवळाय लोकांक दाखोवन दायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हे सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हांव नितळ जातलो. दूत म्हाका आणि म्हापराक सरदो जातलो. ही सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हांव नितळ जातलो. काकूट मुझी करे देवा तूं काकुडा. ही सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हांव नितळ जातलो. आमा पासत विनंती कर भाग्यवंतलो रेसा. क्रिस्ताच्या वचनाक आमी पावसाचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा भाग्यवंतलो रेसाक उज्याच्या वळवळ्याचेर जैत वरची सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडण्याचो उजो पावलोवची सकत आमकां दी. आमी भावार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सुमेश तांचेर आपले विस्नार आशिर्वादां घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसात. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयले तशेंच प्रसंग दिल्ले ह्या जाग जावन आसात बाप हॅरी सोज जेप्पो सेमिनरीचे आत्मीक दिरोक्तार वर्ते प्रसंगदार आनी मागण्याचे व्यक्ती जायते रिती रेव तशेंच आराधनांत आनी चलोवन वेल्यांत हांगासर येवन देवाचे उतार म्हणून अर्थभरीत प्रसंग दिला आनी आमकां मागोवंक कुमो केल्या.
तांकां आमी तुमच्या समेस्तच्या नांवे देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सांगात आसात बाप पिटर मास्करनास हरिएका मंगळार हांगासर येतात, कुमसाराक तशेंच मागोवंक कुमो करतात, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. गायना मुखांतर आमकां कुमो केल्या सायमन, जास्मीन आनी गायन पंगडाच्यांनी, तांकांय आमी आभारी जावन आसा. माध्यमाद्वारे सगळ्या संवसारार हांगासर जावचें नव्यान तशेंच मिसाचें बलिदान प्रसार करतात डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचे, तांकांय आनी ताचे सिब्बंदीक देव बरें करूं. आमचे फिरगजेचे वॉलंटियर जावन सबारां जेवणा सलांत फिरगजेंत इगर्जेंत हांगासर कुमो करतात, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकांय समेस्तान देव बरें करूं. हांगासर येवन मागणें करन आमचे पासत मागलेल्या पासत तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले. ताजे उपरांत हांगासर जेवणाची वेवस्था आसतले आनी तशेंच हें जेवण दिल्ल्या जावन आसात. आयच्या जेवणाक कुमो केल्यात क्रिस्टन सिक्वेरा कुलशेकार आयचे प्रधान पोशक जावन आसात जेवणाचे 15,000 दिवन. आन्सिटा नोरोना नित्यादर नगर नित्यादर 2,000 रुपये. रीटा आनी लॉरेन्स मतेरो हो मंजूर. जुलियाना डिसोजा हो मंजूर. हांकां आमी जेवणाक कुमो केल्ल्याक आनी पोशक जाल्ल्याक देव बरें करूं. आतां आमी उबे रावया, जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली. नमान मरिये कृपेन भरलेले समुद्री सांगाता श्रेम तो तुझ देव आणि सई फॉल जी जिसो आपले सोम्याची साकर. नमान मरिये कृपेन भरलेले समुद्री सांगाता श्रेम तो तुझ देव आणि सई फॉल जी जिसो आणि देवाचो पूत मनीस जालो. नमान बरी कृपेन भरलेले समुद्री सांगाता श्रेम तो तुझ देव आणि सई फॉल जी जिसो बगी उंदे देवाची मेमा बसवत पिनाती कर. मागया ए सुम्या बडुयान बरे को बार दिलो बिन तुझ्या पुता क्रिस्तान मनशा पण घेतले आम्ही समजलाव तेऱ्या कसानी कुसारवी जीवन मनाच्या आनंद आम्ही पावशे तुझे पाम चांतस कर्म तुम मागताऊन त्यास क्रिस्तामच्या समरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवा केल्ल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलाय तुजे तपेन म्हजी वतुराय म्हाका सांबाळचलय आमेन. आतां बाप हॅरी ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागतात. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, आमी तुज्या मोगाळ भुरग्यांनी देवळू मागणें केलें, अत्मे गटाय जोडली, अत्मे खाण आमी सेवलें. आतां आमी आमच्या कुडीक येवंक वेच्या त्या काणाचेर तुजे मिसनार आशिर्वाद घाल. हें खाण दान दिल्या सर कुटुंबाचेर तुजे मिसनार आशिर्वाद घाल. सांगात आस हे सेवंकच्या आमकांय तुज्या आशिर्वादांनी परो. हें खाण सेवले वरवीं आमचे ते असो मोग एकवट संबंध सोडून दी. ह्या काणा वरवीं तुजी शुभ वार्ता आणखी साबारांक पासार करूंक जायची घटाय बोळ ह्या कानात हांव आमकां फावो जावं दी. हे मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी त्या लावणी करता. 3 जाग्यांनी ते ह्या जाग रावतले. लायनी रेवंक विनंती करता. सोम्याच्या सर्गी बोटांतलो आपुरबाये सोयी खडो माटी सांतलो रेस बोळो सोम्याक सदा मानवालो. सोम्याच्या सर्गी बोटांतलो आपुरबाये सोयी खडो माटी सांतलो रेस बोळो सोम्याक
San Lorenzo. Nama, nama, San Lorenzo, Mogal Martir Santa. Magun tudi, Devi Kripa, Mogal San Lorenzo. Moga may pasan berlolo, Apostol Somya Jesuso, करून त्याग आपल्या जीवाचो, मार्तिराचो खूबर जालो. मोगा मै पासान भरलोलो, Apostol Somya Jesuso, करून त्याग आपल्या जीवाचो, मार्तिराचो खूबर जालो. Nama, nama, San Lorenzo, Mogal Martir Santa. Magun tudi, Devi Kripa, Mogal San Lorenzo. Nama, nama, San Lorenzo, Mogal Martir Santa. Magun tudi, Devi Kripa, Mogal San Lorenzo. Mogal puta sove, au par muri आशीर्वाद देवांका. Sant Lorenza, आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंत कुर्साचे करवे निवारा आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी.